जेन्ना जगाचे प्रसंग येता तेन्ना भारत फुडें जाता आणि ज्यो काही समस्या जगाच्यो आसात त्यो हे करपाक आपलें योगदान दिता हे आज सिद्ध जाल्लें आसा आनी म्हणून भारता कडेन पळोवपाचो जो दृश्टिकोन आशिल्लो जगाचो तो आज बदलत आसा. प्रत्येक गोष्टीक भारत हो खंय तरी संपूर्ण जगाक आज जायो अशी तरेची परिस्थिती आज येयल्या आणि सगळे हे जे सगळे गोष्टी आसात त्यो सगळ्यो ह्या देशाचो नागरीक त्या देशाचेर प्रेम करता, देशाक सपोर्ट करता आणि त्याच माध्यमातून आज आमचे सगळ्यांचे नाव फुडें सरिल्लें आसा. हांव सौभाग्यशाली आसा, भाग्यशाली आसा की हे जे एक मोठे कार्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदीजीन उबारलें आणि ताजी धुरा ही माझ्या सारख्या एक सामान्य मनशाकडे गेली. आयुष मंत्रालयात तुम्ही सांभाळूंक जाय आणि आज म्हाका तुमकां सगळ्यांक पळोवन जे कितें जगान चल्लां, आमच्या देशान चल्लां, योगा ह्या पद्दतीन ह्या मानवजातीक एक आधार कसो ठरलेलो आसा तो ते पळोवन खूब हें दिसता की जे कितें थोडेशें कंट्रिब्युशन जे कितें आमचें आशिल्लें तें बरें येवपाक पडलां आनी त्या पळोवन तुमकां सगळ्यांक पळोवन आनंद जाता. परमेश्वरान जो आमकां जल्म दिल्लो आसा हे शरीर दिल्लें आसा, हे शरीर माध्यम आसा, स्वताचे आनी समाजाचे देशाचे कल्याण करपाचें माध्यम आसा. हो शरीर जर आमी आमचे दंडाकडेन दवरलें जाल्यार आमी समाजा खातीर देशा खातीर करूंक शकतले. आनी म्हणून पयली जी गोष्ट आमकां सगळ्यांक करपाक जाय ती आमी सगळे मजबूत जावंक जाय आनी योगा हो सगळे तातूंतल्यान आमकां मजबूत करता आनी हे प्रत्येकान समजून म्हजें जें काही योगदान आसा म्हज्या कुटुंबाक आसतलें, त्याच बरोबर समाजाक आसतलें, देशाक आसतलें. त्या खातीर हांव निरोगी जाय. हांव जर दुयेंत पडलो जाल्यार हांव जर खंय तरी रोगी जालो जाल्यार हांव समाजाचें आनी देशाचें कांय करूंक शकना. आनी म्हणून योगा हे ताजेर उपाय आसा. हे सगळें सोदून काडून आज लाखो लोक आज फक्त योगा दिना पुरते न्हय पण संपूर्ण जीवनभर संपूर्ण डेली योगाचे अवलंबन करून खंय तरी निरोगी जाल्ले आसात आनी ताचे पैकी तुमी आसात.